तुमचं नाव किती आहे? माझं नाव राजेंद्र जिवाजी देसाई. ओके. हांव ऊस उत्पादक समितीचो अध्यक्ष आसा. आयज जी मिटींग जाली ती आमकां बरी जाली मिटींग. वयर आमी मेळ्ळेले तांकां तेन्ना परत तुमकां रोखडी चार्ज मिटींग दवरता म्हटलेली. आमचें जें प्रपोजल कितें आसलें तेंचे कडेन दिल्लें आनी तें आयज त्या हेजेर डिस्कशन जाल्लें. सरकारान खंयचेच परिस्थितीन फॅक्टरी बंद करची ना अशें म्हणून सांगलेलें हांव. फॅक्टरी चालू उरतली. तुमी ऊस लायत रावपाचो, फॅक्टरी चालू उरतली. सरकारान शेतकऱ्यांक कशेंच आपूण भायर उडोवचें ना अशें म्हणून आमकां उतर दिल्लें आसा. त्या हेजेर आमी खुशी आसा आनी जो आमचो उरलेलो पेमेंट आहा तो आमकां रोखडो मेळटलो अशें आमी सांगलेलें. तुमचो 2 भाशेचो पेमेंट आशिल्लो न्हू? हय, 2 भशेन तो खंयचो पेमेंट पयलो मेळटलो? एक हार्वेस्टिंग पेमेंट आसलो आनी जो कोर ऊस उरलेलो प्लॉटांचेर तो एक पेमेंट आसलो. ते पयशे मेळटले म्हटलें. पूण तुमी ते दिसा पयले दिसा ते मिटींग जाली तेन्ना प्रायवेट फर्मांकूय दिल्यार चलता म्हूण सांगलेलें. ते कितें जालें आतां? आमी सांगलां तांकां, पूण ते आतां फुडलें कितें करपाक तें तेंचें डिसिजन. पूण सरकारान उतर दिलां आमकां शेतकऱ्यांक भायर उडोवचें ना आमी फॅक्टरी चालू दवरतले म्हणून. पूण फॅक्टरी चालू जाता ताका पयशे जाय. मग पयशे खंयच्यान पयशे येतले? खंयचे हाडटा ते तेंचें डिसिजन ना, आमचेर काय ना. पयशे नासतना आमकां फॅक्टरी चालू फॅक्टरी चालू जाली जातली. सध्या ती बंद. आपण आता तेंच्यानी उतर दिले आमकां चालू करता म्हणून तेंच्यांनी सांगलां. सर उतर केन्ना सांगलें कितें केन्ना चालू करता म्हणून सांगलें? आता सांगलां तेंच्यांनी आता चालू करता म्हणून. सीजन चालू करता म्हणले. हो सीजन चालू करता म्हणले. ना हो सीजन ना, पूण आता फुडलो हो सीजन कितें आता आमी तुमच्या ऊसाची व्यवस्था करता म्हटलें. ऊसाची व्यवस्था करता, तुमी विपाची करता म्हटलें. सर तुमी इतली वर्सां ऊसाच्या बिझनेसान आसा, फॅक्टरी चालू करता म्हणटा सीएम म्हणटा. हय फाटल्या दिसांनी तुमच्या मिनिस्टर म्हणलेले फॅक्टरी चालू करपाचे परिस्थितीन ना. हय आता चालू करता म्हणटा तेन्ना देखून जाल्यार सोल्युशन कशें आसा तुमकां सांगूंक शकता तुमी? आता पळय, फाटलो जो मिनिस्टर आमकां जी सांगलेलें हांव फॅक्टरी बंद चलोवपाक शकना म्हणून, तो आज मिनिस्टर हांगासर ना. तुमी आपोवंक ना, तेणी आपोवंक ना ताका? खबर ना आमकां तेणें आपल्याला तें. आमकां खंयच्यान तरी एक सोल्युशन जालें जाय अशें म्हणून आमी म्हणटा. सो सोल्युशन तुमी कितें सांगलां? सोल्युशन कितें आहा सर? आमी तांकां सोल्युशन कितें दिलें, जर वर्सान वर्स आमकां जर अशें रस्त्यार बसून जर पयशे घेवचे पडत आसत, ती फॅक्टरी बंद करता चालू करता आमकां काय मेळना म्हणून फाटीं मेळयलें आमी तांकां. तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें आमी फुडें डिस्कशन करता म्हणून तेंच्यांनी आयज आमकां सोल्युशन दिलें. तुमी फॅक्टरी आमची चालू उरतली, तुमी ऊस लायात, तुमकां आमी कशें भायर उडोवचें ना अशें सांगलेलें तांकां. सीएमान तुमकां आश्वासन दिलां म्हणटा. कशी उरतली? कितें सांगलां? सोल्युशन कितें? फॅक्टरी गोंय सरकार बंद करीत ना, चालू उरतली. शेतकऱ्यांक कांयच भिवपा गरज ना. शेतकऱ्यांक टायम टू टायम पयशे मेळटले हें आमकां आश्वासन. पात्रांव तुमी फॅक्टरी चालू उरतले म्हणटा, पूण चालू उरतले जाल्यार ताका कितें तोडगो आसपाक जाय न्हू? हय, कशी चालू करता ते एक हें वर्स चलना जाल्यार फुडल्या वर्सा चालू जातलें. पूण तोपर्यंत आमी चालू दवरपाचो. तेजे अंडर ती फॅक्टरी रिनोवेट करताले आनी ते रिनोवेट करून परत चालू जाता. इतले कॉस्टिंग आहा न्हू तांकडे? ते करता म्हणटा. सरकारा कडेन पयसो आहा सद्या? ते आरकेबी सेंटरात पयशे येतले. आमी जावपाक शकना सरकारा कडेन पयशे आहा. फाटल्या दिसांनी तुमीच म्हटलें न्हू प्रायवेट फर्मांक देखून दिल्यार आमकां चलता म्हणून. लेला कितें आहलें पळय तुमी उलयल्ले पळय. ना ना, आमकां पयशे सरकारान दिले. हेला फुडें आमचो संबंद ना. ना, फाटल्या दिसांनी आतां ती गव्हर्मेंटा कडेन चालू जायना म्हणून प्रायवेट फर्मांक घेवपाक कितें तुमचें चाललेलें पळय ते तेन्ना. पयशे थोडे आमचे उरले ते आतां ह्या फुडली विका आमकां दित म्हणटा. हार्वेस्टिंग पयशे उरले आमचे दित म्हणटा. सो तुमकां कॉन्फिडंट आसा ती चालू जातली म्हणून? आज परत स्ट्रायक करचे ना तुमी आतां? परत स्ट्रायक आसचो ना तुमचो? आमकां पयशे दिले जाल्यार परत स्ट्रायक आसचो ना? तुमी सॅटिस्फाय आहा सेटल करता म्हणटा. सीएमा वांगडा? तुमी स्ट्रायकाक बदलेत काय तुमकां गव्हर्नमेंट आपोवन हाडटा, मागीर परत थंड येता. हें घडलां ह्यान पयलीं 2-3 फावटी जाला. तेजेर तुमकां विश्वास आहा गव्हर्नमेंटाचेर? ना. आतां आमी उलोवन आमकां लास्ट गव्हर्मेंट थंय आमी तेन्ना तुमकां return दिल्लें लास्ट पळय. आमी स्ट्रायकार बसतरी सीएमच जाल्यार सीएमा कडेन उलोवन आमकां स्ट्रायक फाटी घेता. आतां आमी स्ट्रायक सीएमा पयलीं मेळ्ळें जाल्यार आतां आमी स्ट्रायक कित्याक खातीर आतां 6 म्हयने स्ट्रायक आसचो ना? आनी 6 म्हयने स्ट्रायक आसचो ना? आसना. मागीर फुडें आसतलो? फुडें ना. ना, आसतो 6 म्हयने आसतो ना म्हणटा न्हू. तेणे बी जालें 6 म्हयने आसचीच ना. तेणे फुडें आनी 1 वर्स जालां आसचीच ना. समज आमचो प्रश्न सुटलो स्ट्रायक कितें आसतो? फकत म्हाका एकूच जाणा, तुमी आतां ह्या बिझनसान आसा, तुमी म्हणटा सीएमान सांगलें फॅक्टरी बंद करचें ना. सोल्युशन कशें करचें ना म्हणजे कशें करता? सोल्युशना खातीर आमी चालू आसा आमचे बैठक. आमचे अजुनूय फुडें आहा आनीक मिटींग आसा? आनी एकूय मिटींग सीएमा बरोबर आसता. ओके, बरें. फॅक्टरी बंद जावचें ना सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला. फॅक्टरी चालू उरतली. बरं, म्हाका सांग, लास्ट टायमची तुमची पेमेंट एक क्लियर केला. लास्ट टायम तुमची ना, मिटींग, फुडली विका मेळटलो. लास्ट टायम डेडलायन बी दिला न्ही तुमकां कितें? लास्ट टायम आमचे 600 उरले आनी हार्वेस्टिंग जायनासून थोडे म्हणजे शेतकार उरले. लैला दळटेन लैला बंद जातरी आमचो ऊस उरलो थोडे भागांनी. तो उरतरी तो आमी एग्रीकल्चरा वरून तेणी व्हॅल्यू केलो आनी ते पयशेय ठरयले. मिटींगेक डिस्कशन कितें जालें? मिटींग आमचे ऊस उत्पादन करणारे सगळे शेतकरी जे आसले त्यांची आयज सीएमा कडेन आमी सगळे आसतना एक बऱ्यापैकी मिटींग जाल्ली आसा. बऱ्यापैकी त्यांचे प्रपोजल त्यांनी दिल्लो, तेजेर 1 बाय 1 सगळे चर्चा जाल्ली आसा. सीएमान तांकां क्लियरली त्यांचे सगळे आयकून घेतले आसा. तुमकां पयलीं वर्साक तुमचें म्हणणें कितें, तुमकां फुडली कितली वर्सां खातीर कितें जाय, कशें जाय, सविस्तर तुमकां तेमी सांगलें आसतलें. एक सीएमान क्लियर केल्लें आसा की संजीवनी कारखानो जो आसा हो सरकार बंद करची ना. आमी क्लियर केल्लें आसा की बंद करची ना.
पूण तो आतां सरकारान चलोवप काय सरकारने आनी PPP मॉडेल चलोवप तो कसो चलोवप ती गजाल वेगळी पूण बंद करची ना हे क्लियर सीएमान सांगलें आसा आनी जेन्ना आतां सद्याच्या कंडिशन तो हे ना जो पर्यंत आमी तो उबो करनात जावं PPP मॉडेलाचो जावं किंवा कोणा खंयच्या एजन्सीक दिवं जेन्ना जो पर्यंत उबो जायना तो पर्यंत तुमकां जे तुमची ज्यो पिकावळ आसता त्या पिकावळे खातीर तुमचे म्हणणे प्रमाण तुमचे कडेन उलोवन जे आमी एक फिक्स रेट ठरवून ह्या वर्सा कितले किंवा फुडल्या जे तुमी जितली वर्सां खातीर मागतात तितली वर्सां खातीर कितले कितले रेट दिवपाचे कितें दिवपाचे तुमकां ते जो पर्यंत फॅक्टरी चालू जायना तो पर्यंत तुमचे ऊस जे तुमी रोयतले त्या ऊसा खातीर तुमकां तुमी खंयच तुमकां रिस्ट्रिक्शन ना की तुमी ते रोयनाकात बंद करा अशातलें कांयच ना तुमी जे सरकारान सपोर्ट करपा जाय तितलो सपोर्ट आमचो तुमकां करपाची तयारी आसा अशे पद्दतीन सीएमान सांगलें आसा आनी एक क्लियर सांगलें आसा की कोण वेगवेगळे लोक म्हणटात की कोण बंद करतले अशें करतले तशें कर ना संजीवनी कारखाना हो बंद जावचो ना हे क्लियर सीएमान आज क्लियर केल्लें आसा सर आयज संजीवनी कारखान्याचेर मिटींग आशिल्ली सगळे आशिल्ले कितें जालें डिसिजन डिसिजन जालें की मुख्यमंत्र्यान फॉर्मली सांगलें की शुगर फॅक्टरी जी आसा ती सुरू उरतली अशा तरेचो निर्णय केला कारण ज्या तरेन वेगवेगळे बातम्या ताचे तथ्य काय ना मुख्यमंत्री फॅक्टरी कशेंच बंद करचे ना फॅक्टरी चालू उरतली ना पण तेजेर तुमी हें कशें करतले तोडगो कसो काडलो तातूंतलो डिटेलिंग कितें आसा पळय ते मुख्यमंत्री तुमकां सांगतले न्ही इतलें फर्म आसा की फॅक्टरी बंद जावची ना फॅक्टरी चालू उरतली पूण तेजेर लॉस येता न्हू तुमकां ते सगळो विशय जो डिटेल विशय कितें आसा पळय ते मुख्यमंत्री तुमकां ब्रीफ करतले